बागीवन पावलून तेसलोनिकांक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात. देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसलोनिकांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबून आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा समेस्तां पासत आमी सदां काळ देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यान आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरवंसो दवरून तुमी थीर रावल्यांत. ह्या आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान गोट आसा. देवाचे अपुरबायेचे भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणव. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बळान आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सोबतेन आनी एकदम गोड निर्धारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. तुमी देवाचेर बावाट दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगळे कडेन गमून आयला की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यांत ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांत थावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगूं दी. तो आपला राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतधुवो आनंदान उलासूं. सोबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजूं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. सोबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळटल्या जोयतान भक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक. सोबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून धर्मशास्त्री आनी फारिझांक म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिझांनो, कोता कोता तुमचें, कित्याक सुर्गीचें राज तुमी मनशां मुखार दामतात आनी तुमी भितर सरोनात.
न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनात. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिझ्यांनो, कोता तुमचे, कित्याक एक नवशीस करचे खातीर दोरयाचेर आनी दोतरेचेर तुमी फिरतात आनी कोण एकल्याक सांपडल्या उपरांत तुमच्या परोस 2 पावट उदीक हें कोण फाव आसलोलो तुमी ताका करतात. कुड्ड्या फुडाऱ्यांनो, कोता तुमचे, तुमी अशें म्हणटात, देव मंदिराचें कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराचें सोपूत घेतीत जाल्यार ती रीणकार जातात. आरे मुर्खानो आनी कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें? भांगार पवित्र जाय शें करता तें देव मंदीर. तशेंच तुमी म्हणटात, वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा त्या दानाचें सोपूत घेतीत ती रीणकार जातात. आरे कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें? दान पवित्र जायशें करता ती वेदी. तर वेदीच्यान सोपूत घेतात ती तिच्यान आनी तिचेर आसात तितल्यांच्यान सोपूत घेतात, आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेतात ती तांच्यान आनी तातूंत रावता त्या देवाच्यान सोपूत घेतात, आनी स्वर्गाचें सोपूत घेता त्या देवाच्या सिंहासनाच्यान आनी ताचेर बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सर्गीचें राज तुमी मनशा मुखार धामतात. नियाळाक आदार एक म्हणणी आसा, पणस तर पाटल्या पोंदाक लिपोवन दवरीत तर ताचो वास येनासतना रावना. आमी मनीस ह्या संवसारांत जियेतना आमचे लागीं चुकी घडटाच, पूण आमी चूक करता म्हूण दुसऱ्यांक दाखयना. आमच्यो चुकी धांपून दवरता आनी दुसऱ्यांचो चुकी आमी वयर काडटा. आयचे पयले वाचपान भाग्यवंत पावलू तेसोलिनीच्या पवित्र सोबेक वाकाणटा, कित्याक ताणें ताचो संदेश मानून घेतलो आनी ती बरी जिवीत जिवंक लागली. कोड्ड्या देवांक पाट केली आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण मानून घेतलो. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मशास्त्रांचे आनी फारिझेवांचे तोंडार सांगता, तुमी आपल्यो चुकी लिपयतात आनी दुसरी बरें जिवीत जिवंक सोदतात तांकां तुमी वांकडी वाट दाखयतात. जेजू म्हणटा, तुमी सर्गीचें राज मनशा मुखार धामतात. सर्गीच्या राज्यान दुसऱ्यांक भितर सरूंक दिनात आनी आपुणूय भितर सरूंक सोदिनात. आमी कितें करता काय? आमचो शेजारी व आमची भाव भयणां, इश्टां मित्रां वायट सोडून बरें जिवीत जिवंक फुडें सरतात तेन्ना आमी तांकां आमचो पाठिंबो दिवंक सोदता वा पातकांत घालपाची ताळणी हाडटा. जायते फावटी आमकां मिसाचे बलिदानांत जावं रेतिरांत बरी शिकवण मेळटा. आमी ती आमचे जिणेंत आपणावचे सुवातेर तें आमकां लागना त्या म्हज्या दुसऱ्या भावा भयणांक लागता अशें उद्गारता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दुसऱ्यांचो चुकी काडून न्हय, पूण आमच्यो चुकी ओळखून आमी सर्गीचे वाटेर पावलां मारूया.